नमस्कार न्यूकार तुमकां सगळ्यांक एक 15 तारीख जुलयाची जी यूथ स्किल डे आसा आनी ताजे निमतान गोंय सरकारान एक कार्यावळ घडिल्ली जी कला अकादमीन सद्याक चालू आसा आनी ह्या कार्यावळी बद्दल उलोवपा खातीर हांव हांगासर आयला. जेन्ना हांगासर आयिल्लो तेन्ना पळोवपा खातीर आयिल्लो कितें आसा तें, पूण जेन्ना जाणून घेतलें तेन्ना ही बातमी तुमच्या सगळ्यां पर्यंत, खास करून जे पेरंट्स आसा जेंचे स्कुलान भुरगे शिकता तांच्यांनी, जे आतां 6वेक आसा 7वेक आसा तांच्यांनी सुद्दां पळोवप भरपूर गरजेचें आसा. जेन्ना आमी स्कील म्हणटा तेन्ना हे प्रत्येक मनशा कडेन, आनी गोंयकार जेन्ना म्हणटा आमी गोंयकार सगळे कलाकार म्हणटा ही गजाल खरी, कारण आमकां सगळ्यांक एक म्युजिकाचो जो गंध आसा पळय तो खूब बऱ्या तरेचो आसा. आमकां म्युजीक समजता, आमकां म्युजीक कळटा. तशेंच स्कील सुद्दां आसप भरपूर गरजेचें आसा आनी प्रत्येक भुरग्या कडेन वेगवेगळ्या तरेचे स्कील आसता. जशे कांय भुरगे बरे उलोवपाक शकता, बरे आरजे जावपाक शकता, बरो कॅमेरामॅन जावपाक शकता, कोण बऱ्या तरेन खंयची घरची वस्तू जी आसा, इलेक्ट्रॉनीक वस्तू जी आसा ती सारकी करपाक शकता. पूण ती कळटले जाल्यार त्यो वस्तू तांचे कडेन हातान पावप गरजेचें आसा, ताचे बद्दल समजप गरजेचें आसा. आनी ते जर स्कूल लेवलाचेर जेन्ना हांव आशिल्लो तेन्ना जर आमकां ह्यो सगळ्यो सुविधा मेळिल्ल्यो जाल्यार कितले बरें जातलें तें आतां चिंतता सद्या. बट हे पेरंट्सांनी सद्या समजून घेवपाची गरज आसा. आमी अशेंच एका जाग्याचेर आसा जेंचे स्कुलान ह्यो सगळ्यो स्कील जे आसा डेव्हलप करपाचें काम करता. कितें आसा नक्की तें जाणून घेवया. तुमचें नांव? नमस्कार, माझे नाव नितेश पेडणेकर एंड आय एम अ टुरिझम एंड हॉस्पिटॅलिटी इंस्ट्रक्टर, गव्हर्मेंट हायस्कूल नादोरा रेवरा अंडर NSQF शिकयता. NSQFच्या अंडर कितें कितें आसा आनी नेमके स्कुलांनी तुमी कितें शिकयता हाचे बद्दल सांग. सो NSQFच्या अंडर आमी 2014 स्टार्ट जाल्लो ह्यो. सो पयलीं आमची IT आनी मिडिया स्टार्ट जाल्लेले. सो आयजच्या तारखेन आमच्या कडेन 16 सेक्टर्स आसा NSQFचे, ज्या हितून प्लंबींग येयलें तुका, एग्रीकल्चर येयलें, मिडिया एंटरटेनमेंट येयलें तुका, ब्युटी एंड वेलनस येयलें, हेल्थ केअर, अशे वेगळे वेगळे सेक्टर्स आसा. आयज ह्यो जेन्ना कोर्स स्टार्ट केल्लो तो आमी गव्हर्मेंट स्कुलांनी स्टार्ट केल्लो. ज्या जाग्यार गव्हर्मेंट स्कुलांनी भुरग्यांक एक स्कील एक मेळची म्हणून ह्यो उद्देश घेवन स्टार्ट जाल्लो ह्यो कोर्स. आनी आयच्या टायमार गव्हर्मेंट सगळ्या गोंयान गव्हर्मेंट स्कुलांनी आनी हायर सेकंडरीनी आनी कांयशे एडेड स्कुलांनी पासून ह्यो कोर्स आयच्या टायमार आसा. हाजो एक तुवें जें सांगलें तें हांव जस्ट एक आनीक बरे तरेन समजपाचो प्रयत्न करता. हे नेमके स्कूल जेन्ना म्हणटा तेन्ना खंयच्या स्टँडर्डा खातीर आनी कशें कितें शिकयता तूं? सो ह्यो जो प्रोग्राम जो स्टार्ट जाला तो णवेन भुरग्यान एक खंयचो ज्या ज्या स्कुलांक आमी कोर्स दिल्लेले आसा त्या हितूंतल्यान तो खंयचो एक कोर्स घेवंक शकता. जशें प्लंबींग जावंक शकलें, मिडिया एंटरटेनमेंट जावंक शकलें, जे स्कुलांनी दिल्लेले आसा कोर्सीस. सो ते भुरगे 9वेन घेता ह्यो कोर्स आनी 9वी 10वी 11वी 12वी मेरेन ते लेवल आसा, 4 लेवल्स त्या हितून शिकता ते. सो 9वेन आमी तांकां बेसीक कितें आसा ते बद्दल तेच्या बद्दल शिकयता. जर मिडिया जालेले मिडियान जशें दुसरे दुसरे कॅमेरा लेन्सीस कसले कसले यूज जाता ह्या बद्दल आमी तांकां शिकयतात. कशें ते फोटोग्राफीन आतां नॉर्मल मनशा खातीर तुमी म्हणून पळोवपाक गेल्यार म्हटल्यार फोटोग्राफी म्हटल्यार तो येतलो कॅमेरान क्लिक करतलो. बट वेन यू लर्न समथींग अबाउट अ स्कील, तो भुरगो कितें करता ताका ही अंडरस्टँड द डिफरंट फोकल पॉयंट कशें कशें तो यूज करूंक शकता. हे स्कील केन्ना मेळटा ताका जेन्ना ही वील लर्न समथींग. तातूंत ताका आवड कितें आसा ती तो निर्माण करूं शकता. हय, बऱ्या प्रमाणान ताका आवड जाता आनी ही आवड ताका खूब येता. आतां कितें जाता पळोवपाक गेल्यार तो एक नॉर्मल बुक स्टडी करीत आसा बट ताका तितून तेजो गायडन्स मेळना. जे नॉर्मल बाकीचे सब्जेक्टान आसा ताका ते प्रॉपरली गायडन्स मेळना. थोडे भुरगे आसता जे हुशार, जे ऑलवेज वॉन्ट टू थिंक दे वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर ऑर इंजिनियर लायक दॅट. सो हातूंत सगळेंच ना न्हू, पण आमचो सद्याक सिस्टमूच असो की एवरी वन वी आर पुटींग इन सेम कॅप. सगळ्यांक आमी सेम कॅपान घालता की तूं बाबा डॉक्टर, सगळ्यांक डॉक्टरूच जा, सगळ्यांक इंजिनियरूच जा. तशें खंय उरूंक जाता. स्कील इज व्हेरी इम्पॉर्टंट थिंग इन ह्युमन्स लायक आयच्या टायमार जर तूं सर्वायव करतलो जाल्यार तुज्या कडेन कसली तरी एक स्कील जाय. सिंपल वेन हांव ही आनी एक गोष्ट सांगू शकता. कितलेशेच इंजिनियर तुमी पळयले आसतले तुमच्या वाठारांतले जे इंजिनियरींग केला बट ही फिल्ड सोडून आनीक कितें तरी करता. आमी स्वता आसा जे जर्नलिजमान आसा, म्हाजे कितलेशेच फ्रेंड आसा जे डॉक्टर्स आसा किंवा जे लॉयर्स आसा जे आनीक खंयचें तरी प्रोफेशन तांच्यांनी चूज केल्लें आसा बिकॉज तांची आवड थंय आसता. जस्ट बिकॉज एक प्रेशर आसता म्हणून करप एक गोष्ट आसा, पूण आपली आवडीन जर खंयची गोष्ट करीत जाल्यार ती आनीक बरे तरेन फुलोवंक शकता. जे नेमके तुमी सांगपाचो प्रयत्न करता ते पेरंट्सांनी समजप गरजेचें आसा म्हाका दिसता. रिस्पॉन्स कसो आसा सद्या तरी रिस्पॉन्स भरपूर बरो आसा आमकां. गव्हर्मेंट स्कुलांनी तरी बरो आसा आनी एडेड स्कुलांनी बरो आसा. आनी जे आमचे टिचर्स आसा न्हू, दे आर नॉट अ नॉर्मल टीचर, दे आर ऑल प्रोफेशनल इन एग्रीकल्चर, मॅनेजमेंट, हॉटेल मॅनेजमेंट केल्लेले स्टुडंट टिचर्स आसा. ऑल आर ग्रॅज्युएट, पोस्ट ग्रॅज्युएट इन अ स्कील फील्ड. ओके, आनी सांगपाचो म्हणल्यार कितें आसा, भुरग्यांक तरी बरें आसा, पूण कितें आसा 9वेच्या लेवलाचेर भुरगे ह्यो
चूज करूंक शकना कितें करियर आसा तें. जो करियर चूज करपाचो ऑप्शन आसता तो पेरंट्सा कडेन आसता. सो आयच्या टायमार एक बारीकशी एक मातशें मनाक वायट दिसता की चडशे जाणांक खबरूच ना की NSQ चालू आसा आनी कितें चलता तें हांगासर. सो आयज तुमी पळोवंक शकता आयज आमकां वर्ल्ड यूथ स्कील डेन आमकां हांगासर संदी मेळ्ळी. हांगासर आयज आमचो दुसरो दीस आनी ज्या भाशेन आमी आयज प्रेजेंट केला आमचो जे आमी स्कील कितें आमी शिकयता ते तुमी पळोवंक शकतले की आमी कशें कशें कितें शिकयता ते. आनी पेरंट्सांक हें कळपाचें खूब गरजेचें आसा. आनी आतां ज्या हितून NEP स्टार्ट जातलो NEP सेज अ स्टुडंट शूड हॅव वन स्कील सब्जेक्ट इन देयर लायफ. दे शूड लर्न वन स्कील सब्जेक्ट. पण पेरंट्सांक खबर ना ती स्कील म्हणजे कितें. आयज स्कील म्हणजे ते म्हणटा कंप्युटर स्कील इज ते टायपींग एंड ते तसलेंच म्हणटा. पण तेज्या भायर खुबशी स्कील आसा जे भुरगे आपल्याक घेवंक शकता. आयज बारीक तुमकां सांगलें जाल्यार एक आमकां जर नळ जर लीक जालो न्हू आमकां कितें कोणाक आपोवचो पडटा प्लंबराक आपोवचो पडटा. पण ह्या आमी भुरग्यांक नवीन शिकयता की बारीक तुमी रिपेरींग कशें करूंक शकता. प्लंबींग लायनीन आमी ताका शिकयता कितें कितें करपाक शकता आनी भुरगे शिकता. आनी जे भुरग्यांनी प्लंबींग केलें तांकां गरज ना हे प्लंबराक आपोवपाची. सो हे फक्त घरचे जाले. बट थिंक इन ब्रॉडर पर्स्पेक्टीव जेन्ना एक बिझनस स्टार्ट करता एक खंयचो तरी फर्म सुरू करता फॉर प्लंबींग म्हणा किंवा कितें तरी त्या भुरग्याक हे सगळे स्किल्स खबर आसा पयलीं गरजेचे आसा. ते स्कूल लेवलाचेर कळत जाल्यार ताका फुडें आनीक वेगळे तरेन करपाची गरज आशिना. इन एनी फील्ड हांव प्लंबींगूच म्हणिना फाल्यां तो मिडिया शिकता किंवा एग्रीकल्चर शिकता किंवा फॅशन डिझायन किंवा आनीक खंयचे जर आसा तांचे जे स्किल्स आसात ते शिकता. केन्नाच्यान सुरू जाल्ले हे आमी 2014 सुरू केला. 2014 आमचे बेसीक चारूच सेक्टर स्टार्ट जाले. पण आयच्या टायमार आमी 16 सेक्टर्स आसात. सो आतां जर भुरग्याक एक खंयचो जर सब्जेक्ट घेवपाक जाय जाल्यार तो 9वेकच्यान ताका घेवपाक मेळटा. 9वेच्यान ताका घेवपाक मेळटा. डिपेंड तेच्या स्कुलान खंयचो सब्जेक्ट घेतलेलो आसा. इट्स ऑल डिपेंड ऑन द हेडमास्टरान तांचो खंयचो NSQ आमचो सब्जेक्ट घेतलेलो आसा. स्कुलाचेर आसा की खंयचो सब्जेक्ट चूज करतले ते. हय हे स्कूल लेवलाचेर आसता. तेंच्यान जर डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ जर ह्या स्कुलाची जर 40च्या वयर स्ट्रेंथ आसा जाल्यार त्या स्कुलांक 2 मेळटा स्कील सब्जेक्ट. सो हे हितून डिवायड जाता जे देन भुरग्यांक आसता चॉयस किंवा तूं आयदर ट्युरिजमान वचूंक शकता ओ आयदर प्लंबिंगान वचूंक शकता आयदर देन द्या चॉयस तेंच्यान चूज करूंक शकता. तूं खंयचे सब्जेक्ट चूज करता. अशें कांय सांगूंक शकना. एवरी वन इज ऑन द बॅलन्स कित्याक एवरीथींग इज अ स्कील. थोडे आमी अशें म्हणूंक शकना की हो सेक्टर वयर आसा तो कित्याक जे आमचे जे इंस्ट्रक्टर आसा न्हू दे आर सो टॅलंटेड सो हार्ड वर्किंग जे ते करतात न्हू सो ताका आवड तांकां निर्माण करतात. एक प्रश्न असो उबो जाता की भुरग्याक जर हांव एक भुरगो आसा आनी म्हाका जर एक खंयचो सब्जेक्ट घेवपाक जाय पूण म्हाज्या स्कुलान ना जाल्यार ताज्या खातीर कितें पर्याय. तेज्या खातीर तरी सद्या तरी कांय हें ना कित्याक सद्याच्या टायमान तरी दे कॅन टॉक टू देअर हेडमास्टर. येस दे कॅन टॉक टू द हेडमास्टर इजिली दे कॅन टॉक टू द हेडमास्टर. पण जे सब्जेक्ट आसा न्हू तेच घेवपाचे. ती पासून स्कील जर घेतली न्हू काय वायट जावचें ना. कितें आसा नॉर्मल स्टडी करून तुका हरशीं म्हणून कितें नॉर्मल तुवें 10th तुका तितले सब्जेक्ट तूं पासूच करूंकूच जाय आनी तुका ते पासींग म्हाका आवडत ना खंयचो सब्जेक्ट. म्हाका एग्रीकल्चर सद्या करपाचें ना म्हाका मिडियाच करपाचें आसा जाल्यार कितें सद्या खातीर NEPच्या अंडर ताज्याक तातूंत. सो कितें आसा आतां टोटल आमी 16 सेक्टर आसा. सो आतां कितें आसा आतां तेच आमी सगळ्यांक दिल्या म्हणजे तांकां लिस्ट दिला स्कुलांनी थ्रू न्यू NEP. सो आतां तांणी डिसायड करपाचें अकॉर्डिंग टू दे लास्ट ऑल द स्टुडंट्स फर्स्ट ऑफ 9th स्टँडर्ड तुमी खंयचे सेक्टर सो त्या प्रमाणे ते स्कुलान विचारतले. म्हणजे हे भुरगे इंट्रस्ट आसा सो हे दोनी हितूंतले तुमी इन्स्ट्रक्टर धाडा ऑर इतली भुरगीं आसा सो भुरगीं 25 अबव आसपा जाय आमचे हेका सेक्टर दितले तांकां. क्लस्टर बेस सुद्दां करूं शकता. फॉर एक्झाम्पल पणजेन आतां 5-6 स्कुलां आसा जाल्यार तुमी एका स्कुलान हे आनी त्या दुसऱ्या स्कुलांतले थंय येवन हब आनी स्पोक स्कूल्स आसा. सो आतां हांव गव्हर्मेंट टेक्निकल हायस्कुलाचें सो आमचें हब स्कूल जाता आनी स्पोक स्कूल पिपल स्कूल आनी डॉन बॉस्को स्कूल. सो ती भुरगीं प्रॅक्टिकला आमच्या स्कुलान येता टेक्निकल स्कुलान आनी आमी थियोरी घेवपाक तांच्या स्कुलांनी वता अशें आसा. सो ते थोड्या भुरग्यांकूय हय खूब बऱ्या तरेचे सब्जेक्ट्स आसा तुमचे. एंड हय सांगपाक गेले जाल्यार आयज हे मधुरा आमचे एग्रीकल्चर इंस्ट्रक्टर्स ते वाळपय ह्या गांवांत त्या गांवांत शिकयता. इतले बरे परीन शिकयता ते तुमकां तुमचे जेन्ना तुमी स्टॉलाचेर वतले एग्रीकल्चर सेक्टरच्या स्टॉलाचेर वयता तुमी पळोवंक शकतले तेणी नायसली ते एक्सप्लेन करतले तुमकां. ते भुरग्यांक स्वतान व्हरता शेतान आवड हाडटा भुरग्यांक शेतान व्हरता आनी ते भुरग्यां वांगडा वता. अशें जावंक ना अजून पासून स्किल्ड बेसीस टीचरी तुका होमवर्क दिता बट आमचे जे इंस्ट्रक्टर्स आसा न्हू आमचे जे आसा न्हू ते भुरग्यां वांगडा वता फिल्डाचेर. दे बी ऑन द फील्ड विथ द स्टुडंट्स आनी ते स्वताहून भुरग्यां वांगडा भुरग्यांक दाखयता हे शेत तूं कशें रोवंक शकता कशें लायता अशें तेणें केल्लेलें आसा आपल्या त्या वाठारांत. तालिगांव खंयसर तरी हे स्कुलान
म्हणजे ॲग्रिकल्चर इन्स्ट्रक्टर असतात ते भुरग्यांका वेगवेगळ्या ॲग्रिकल्चरल फिल्डा विशीं इन्फॉर्मेशन दिता. फॉर एग्जाम्पल आतां आमी पळयता शेती वॅनिश जाता, म्हणजे भात कोण लायना, पण जर भुरग्यां भितर तो इंट्रस्ट निर्माण जालो तर आमच्यो ज्यो बॅरन लँड्स आसात त्यो कन्वर्ट, म्हणजे नॉट ओन्ली टू द स्कील बट एनवायरमेंट सायन्स अँड बाकीच्यो ज्यो गोष्टी आसात तेच्या वांगडा सुद्दां हें लिंक जाता. म्हाका दिसता आमी हे सगळे स्टॉल बारीकसाणेन पळोवया खरे, बट एज्युकेशनाचो खरो मिनींग जर कितें आसा न्ही तो समजून घेवप गरजेचें आसा. खूब उसरा सुद्दां म्हणू शकना हांव, पूण सद्या बदलता एज्युकेशन सिस्टम, हाजेर खरेंच बरें दिसता. NEPन एक बऱ्या तरेन केअर घेतिल्लें आसा, तितलें पळोवपाक बरें दिसता. आनी सद्या हे जे सगळे तुमी पळोवपाक शकता, हे इक्विपमेंट्स जे आसा ते प्रत्यक्षान थंयसर स्कुलांनी वचोन तांकां दाखयतात, शिकयतात आनी हँडल करपाक शिकयता. हे फक्त मिडियाचे जाले, फुडें प्लंबींग आसा किंवा बाकीचे आसा. सो सगळे आमी तुमकां बारीकसाणेन दाखोवपाचो प्रयत्न करतले. बट येस, थँक्यू सर, थँक्यू व्हेरी मच. I can just show you one thing. You can come with me, sir. हे जे आयज आमी मॉकटेल्स हांवें तयार केल्ले विथ माय ऑल द अदर कलिग्स, जे मॉकटेल्स तयार केल्ले न्हू, मधुरा मॅम कॅन यू जस्ट गेट ते सिरप जे आसा न्हू ते हांवें एग्रिकल्चरासून घेतलेले. सो त्यांनी Organic असं, sir? ऑर्गेनीक शी मेड इट ऑर्गेनीक अँड शी गेव इट टू मी, आनी तेज्या तेतून आमी ते हे मॉकटेल्स तयार केला. आय कॅन शो यू. मधुरा मॅम कॅन जस्ट शो मी द 2-3 ऑर्गेनीक. हांगा अशें ते कित्या पासून तयार केलं होतं? सो हे पेरू. सो शी मेड तेणे ऑर्गेनीक प्रमाणान हे केल्लेले आसा, आनी हेजो ह्यो दिस इज कन्वर्जन ऑफ दॅट द ड्रिंक्स वीच इज मेड. सो वी बोथ गेट टाय अप एंड वी मेड दिस थिंग्स. म्हाका दिसता हे खूप सुंदर आसा. ही गजाल म्हाका दिसता तितलीच तोखणाय करपा सारकी आसा. पळोवंक शकता हे जे बेस जे तयार केला हे आमच्या भुरग्यांनी तयार केला. आमी काय परचेस करूंक ना, बेस पासून परचेस करूंक ना, बेस भुरग्यांनी तयार केला ह्यो. आनी बेस तयार सॉस एंड एवरीथिंग इज मेड बाय अँड दीस आर द 2 केक्स वीच आर मेड बाय माय 2 ऑफ द स्टुडंट्स. तेच आनी आयच्या केलंय कोणी केलं? तुम्ही? तुमचे नाव? रोहिणी तेलनकर, बरं होता तू? रेवरा, बरं, कितलेक शिकता गो? 10th स्टँडर्ड. तेन्ना केक करपाक आवडटा? हय, उमेद केन्नाच्यान जाली? लॉकडावनाच्या वेळार काय आता शिकताना? लॉकडावन सरान शिकयली. लॉकडावनाच्या वेळार सुरू जाल्ली केक शिकपाची बी. हय, कितले म्हणजे तू कितलो टायम घेता एक केक करपाक नॉर्मली? 1 hour. हय, 1.5 hour. म्हणजे हाफ किलो असली आणि 1 kg असली जाल्यार लागता 2 hours बी. घराकडे बीन तू आता करून खावयता सगळें? हय, ऑर्डर्स घेता. ते ऑर्डरूय घेता. वाव, म्हाका दिसता ही खरेंच एक तोखणाय करपाची गजाल आसा. दुसरी जी केक केल्ली आसा तुजें नाव? सानवी साळगांवकर, खंय रावता? पेडण्या. ओके. त्या स्कुलान ट्युरिझम आनी हॉस्पिटल सब्जेक्ट आसा. आनी ही जी केक तेणे आतां हांगासर येवन तयार केल्या. आनी ही जी तुमी कुकीज पळोवंक शकता, चॉकलेट्स पळोवंक शकता न्हू, इट इज मेड चॉकलेट, परचेस करूंक ना. सो एवरीथींग हे आमी शिकयता, हे लोकांक कळपाक जाय आमी कितें करता तें, आमी कितें शिकयता ते भुरग्यां खातीर. आनी आयज पळया, हे जर तुमकां भुरग्यांक जर करपाक येयले, टुडे क्लाउड किचनाचेर भुरगीं स्वताहून आपल्या घरा कडल्यान बिजनस स्टार्ट करूंक शकता. सो भुरगे पास्ता प्रिपेर करून ते सेल ऑन द होम, खंय वचपाची गरज ना, खंयचे रेस्टॉरंट ओपन करपाची गरज ना. क्लाउड किचन म्हाका दिसता न्यू तरेचो फॉर्मेट जो आतां सद्या खूब ट्रेंडान येवपाक लागिल्लो आसा. आनी हांव विश करता की स्वताचे केक शॉप केन्ना तरी ओपन करतले, केन्ना तरी पेडण्यान आमकांय आपयतले स्वताच्या केक शॉपार. सर थँक्यू व्हेरी मच. आमी बाकी कडेन लक्ष मारता सद्या. थँक्यू, देव बरें करूं. थँक्यू. सो आमी सद्या आनी एका व्यक्ती बरोबर आसा, एक स्टुडंट आसा आमच्या बरोबर. म्हाका सांगा, तूं मिडिया घेतिल्लो महिने तूं खंय रावता? हांव कदंबा कॉलनी, कदंबा रोड. बरोबर. आनी नांव कितें? म्हजें वासुदेव विशान नायक. सो तूं कितवेक आसात? आतां 11th. आनी फाटले 1 वर्स 2 वर्सां तूं मिडिया शिकता. 2 वर्सां. कितें आसता एक्झॅक्टली, कितें शिकयता, कशें शिकयता? आमकां अशें कम्युनिकेशन स्कील, तुमची नॉलेज वाडयता, तुमची स्कील आनीक आसता ती वाडयता. 9th 10th हांवें बँकींग घेतलेलें, म्हाका बँकिंगाचें बेसीक नॉलेज कळ्ळां कशें बँकींग आसता तें. आनी आतां मिडियान वयता, आतां फोटोग्राफी, एडिटींग, मागीर 3D एनिमेशन, तें सगळें आतां आमकां शिकयतलें. ओके, 3D एनिमेशन बीन शिकयता. तूं एडिटींग बीन करता? हय, हांव बिगनर फोटोग्राफर आसा सद्या. बिगनिंग करता आतां. म्हाजो सर आहा, म्हाका सरूय शिकयता, अविनाश विजरोडकर सर. आनी विठ्ठलूय सरूय शिकयता म्हाका. तूं कॅमेरा शिकता सद्याक काय ओवरऑल सगळें शिकयता? सद्या कॅमेरा शिकला, आतां एडिटींग बीन शिकता. एडिटींगूय शिकता? हय, होस्टिंग बिस्टिंग? सद्या तें करूंक ना. ओके. आनी कसले तरेचे कॅमेराज आनी कसले तरेचे इक्विपमेंट्स तुमच्या खातीर आसता हांगासर यूज करपाक? सद्या कॅमेरा, फ्लॅश लायटी आहा, मायक आहा, सगळें आमचे कडेन, रिंग लायटी सगळे, ट्रायपॉड
A to Z एसेसरीज आहा आमचे कडेन. शूट बीन करपाक वयता पूण हय फालीं खंयचो प्रोजेक्ट बीन शूट केला हांव क्रिएटीव श्रद्धा वळखता आसतले तुमी वनी त्याचा हात धाकटो देर त्याचे हांव करता शूट तूं करता थोडे थोडे करता.